somes able moriam capoita irradiatica sangata Jesu mokursa करता नांद की तुमचे कडे दुका दुश्मनचे ध्वनिंदा करता कितलो सोसनी कष्टां दगतां जेजू मोकुरसा करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्रात्म्याचा एक पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. देवाचें उतर बोळादीक आनी बेसावांनी भरलेलें. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयची देवस्तुती आमकां देवा लागीं आमचो संबंद घट करूंक आपोवणी दिता. प्राच्यच्या काळार आसच्या आमकां देव इसाया प्रवाद्या मुखांत आपल्या उतराचें मोल आनी प्रभाव कितें म्हणलें सांगता. शुभवार्तेन जेजू आपल्या शिसांक बापा लागीं आमच्या बापा म्हणल्या मागण्याद्वारे उलो मारूंक शिकयता. देव आमचो मोग करता आनी आमकां उदारपणी सगळें फावो करता. त्या देवा लागीं आमचो संबंद तीर करूंक बेसाडया आनी ताचें उतार आमच्या जिवितांत कार्यागत करूंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागून घेवया. मुगाळ भावांनो आनी भयणीनो, हे बलिदान पवित्र रितीन पेटोवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया आनी देवा लागचें बोगसेने आमी मागया. हांव पातकी सर्वपिता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून थोडा उसरून वाटदान बरे सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो घोर अपराध. ह्या पुस्तकां सुद्दां आमकां बरी सगळ्या देवतांनी भक्ता आनी तुमकां भाव भयणो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्वपिता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. Somia, somia kaklutka, somia, somia kaklutka, somia, somia kaklutka, kaklutka. Krista, Krista kaklutka. Krista, Krista kaklutka, Krista, Krista kaklutka, kaklutka. Somia, somia kaklutka, somia, somia kaklutka. Somia, somia kaklutka, kaklutka. Pratuya सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, या प्राचीत काळार दंडवण करून आमचे पातकी सैम आमी दमयता. तुका अत्रे गुण आमची काळजां तुझ्या मोगान अधिक अधिक पेटोवन दीत. हे आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन.
इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वचप. सर्वेस पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंप्याक बी दिवंक आनी जेवतेल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तातूंत किर्लोंक लायतात आनी हे केल्ले शिवाय पाटी वचनात. तशें म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी कुशी पाळटा आनी जें कितें करूंक हांवें ताका धाडलेलें तें सगळें करता. देवाचें उतर. देवाची वडोवकार. नितीवंतांक तांच्या सर्व कश्टान वरांतली सर्वेस्पोर निवारता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता. म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळयान आमी सकट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान वरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोषपरीत जातात. तांची मुखामळां लचीन केदीस भावनान. कश्टतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या आनवार आकांतांतलो ताका निवारलो. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता. सर्वेस्पराचे दोळे नितीवंताचेर आसात आनी ताचे कान तांच्या उल्याक उक्ते आसात. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट करता. संवसारांत तांचो उगडास आळवून सोडता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता. नितीवंताचे बोबेक सर्वेस्पोर कान दिता आनी सर्वय कश्टान वरांतली तांकां निवारता. कंती दुखीन बारवतल्यांक सुमी लागींच आसा. बरवसो कंडल्यांक हात दिवन तो उखलता. नितीवंतांक तांच्या सर कश्टान वरांतले सर्वेस्पोर निवारता. वंदन तुका क्रिस्त, महिमे बळीत्राया. वंदन तुका क्रिस्त, महिमे बळीत्राया. उंड्या वरवीं मात्र मनीस जियेना. पगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतरा वरवीं तो जियेता. वंदन तुका क्रिस्त, महिमे बळीत्राया. वंदन तुका क्रिस्त, महिमे बळीत्राया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोपे आसो. मातेव बरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तवळ जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, तुम्ही मागतना अनभवर्त्या बरी जायते बडबड नाकात. यथेष्ट म्हणून मागणी केल्यार देव ती आयकतलो म्हूण तुमी चिंतात. तुमी तांचे बरी करिनाकात. कित्याक आपणा लागीं मागचे आदींच खंयच्या वस्तूंची तुमकां गरज आसा ते तुमचो बाप जाणा. तर तुमी अशें मागा, आमच्या बापा सर्गींच्या, जशें सर्गीं तशें भुमी, पुवीस जावं तुजें नांव. तुजें राज्य येवं, तुजी खुशी जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी. जशें आमचे सुकलेल्यांक आमी बक्षितांव, तशी आमची पातकां बक्षी. आमकां ताळ्ळेन व्हरिनाका आनी कोट्यां तावन आमकां राख. जर तुमी हरांक तांचे गुन्यांव बक्षितात, तर तुमचो सर्गींचो बापी तुमचे गुन्यांव तुमकां बक्षितालो. पूण हेरांक तुमी बक्षिना जाल्यार तुमचो बापी तुमचे गुन्यांव बक्षूंचो ना. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्ते बोमगाळ भावो भयणीनो, आमी प्राचीत काळार आसा आनी प्राचीत काळार
आमी उपास मागणे आनी दान धर्म करूंक आमकां आपोवणें आसा आनी येदोळूच आमी उपासा विशीं आनी दान धर्मा विशीं सोम्यान ताजें शिकोवन आमकां दिल्या आनी आज मागणें म्हळ्यार कितें म्हूण सोमी आमकां शिकयता. जायते फावटी आमकां मागणें जावन आसा आमी मागणें करता आमकां मेळचे खातीर. जावंक पुरो अर्थीक रितीन घरांत कश्ट आसा वा पिडा आसा खंयचेय मागणें आमी करता तर आमी म्हाका मेळचे खातीर आमी मागता. पूण जेजू आमकां शिकयता आमी मेळचे खातीर न्ही बागार सडचे खातीर मागचें. कितें आमचें तें सडोवंक जाय. आमचो संबंद म्हज्या आनी देवा लागीं आसो तो संबंद मागण्या मुखांत आमी घट करूंक जाय आनी सोडोवंक जाय म्हूण सोमी शिकयता. देखून सोमी आमच्या बाबा मागणें आमकां शिकयता. हे आमच्या बाबा मागण्यांत वा आमी खंयचेय मागणें करता तर पयलें आमी पळोवंक जाय देवाची खुशी. खंयचेय मागणें आमी करता तर पयलीं आमी जाणा जावंक जाय देवाची खुशी म्हाका कितें, म्हज्या जिवितांत देवाची खुशी. दुसरें जावन आयचे दिसा म्हाका कितें जाय, दिसपरतो ग्रास. आमी 10 वर्सां कितें जाय म्हण मागचें न्ही, आयचे दिसा हांवें जियोंक म्हाका कितें जाय. आनी तिसरें जावन सोमी म्हणटा सैतानाच्या सावळेतावन पयस राखोंक आमी सोम्याचो आशिर्वाद देवाचो आशिर्वाद मागोवंक जाय. जेन्ना देव आमचे ते आसा तो मोग आमचे ते आसता, बोगसाणे आमचे ते आसता, त्या रितीन आमी मागूंक जाय म्हणून सोमी आमकां उलो दिता. हें जावन दी आमचो मेसांचें मागणें म्हणून ह्या मेसाच्या बलिदानांत आमी मागया. Soce mogar bapa Kanik sabang tuka dita Manat tuki dayar bapa Galtu tace tuce besa Kites nam te yaso sara Asa zargite tu vesles Deitai tavanka sia balidana Tu vestilya saglia denya sove Sarva samche mogar bapa Kanik savantu kadita Manantu gedayar bapa Galtu tace tuce besa. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवी दादेव बापाक मानतात असले जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाने महिमेक आमच्या नेकल्या पयसूच्या देवा सरस्वर म्हणून घे. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां दिल्ली देणी आमी तुका परतून भेटयता. ती तूं माय पसंत मानून घे. तांचे वरवीं ह्या जिवितान आमकां मेळटा तो आदार तुज्या दयाळपणा ससनाच्या जिविताक आमकां उपकार असो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पराते उबरता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशानी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्काचो गूढ संतोशान संभ्रमोंक तयार जावच्याक
तूं आमकां वर्सा वर्स हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेल्याचे सगळे उमेदीन साखरे करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घडिता आमी संभ्रमता, ताचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. ताचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक संपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, करूस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकाचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. Bavartas gur pergatuya. Sumya Jesu, तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनः जीवन परगर्था. तुझा येण्या सौम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सवंडो आनी सडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमी समेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे भगवंत बापा, पिटर पॉल आमचे गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सुदरण मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्या समेस सांग तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आमरे देवाचे माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्म दिता आनी सर्व काळें तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूं आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन.
आमच्या सर्वंद्राची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेले प्रार्थना दीर घेवन मनोव्या. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझी राज आमकां येवं, तुझी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. कित्याक स्तुती बोधी महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदताक म्हणले तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितरच्या म्हाका फोवना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. तुका मोचा मोगाळ देवा नाविशें तुझे बागार म्हाका मोचा कर्या जिवा मोचा कर्या जिवा बलिदान कलवारीचे अर्पण राया जेजूचे अर्पण राया जेजूचे समाधानार्थ म्हाका दैविक देणे सर्गींचे दैविक देणे सर्गींचे तूं सौम्य मोजो आदारानी बरवसो जाचिनी वाटे सांगात मोजो तूं सौम्य मोजो आदारानी बरवसो जाचिनी वाटे सांगात मोजो काळीस मोची लालेता तुका मोचा मोगाळ देवा नाविशीं तुझे बागार म्हाका मोचा कर्या जिवा मोचा कर्या जिवा प्रार्थुया देवा काकुळदरा बापा या दैवी गुटावरवे आमच्यो संसारी वंदोवण्यो दामूंक आनी सर्गींच्या वस्तूचो मोग करून आमकां आदार दी.
जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्यावर वीण आमेन. सर्व स्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो आणि सर पदवेदा देव बाप आणि पूत आणि पवित्र तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. वसून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. दयाळ काकुतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापूय मुनो आडवर नाका भुरग्यां तुझ्या सोन्नाका Jesu, हांव काकूत मागता दितलोय म्हूण पातयेता सरमोची पातकां घालता आयच्यान ती सकट सांगता Mokar putra sobe, amkam re आशीर्वाद देवामका. भगत कशाची कृपेने और आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमेन.